चापोरा न्हंयतल्या टुरिझम प्रोजेक्टाक खंय लोकांचो गरज नासतना विरोध चल्ला। एक बरो टुरिझम प्रोजेक्ट येता ते कांय जाणांक नाका म्हूण मांद्रे बीजेपीचे पदाधिकारी उलयतात। कांय राजकीय लोक राजकीय फायदो घेवंक प्रोजेक्टाचेर राजकारण करतात म्हूण मांद्रे गट बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांचो आरोप। हे जे सरकार भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून विरोध, ह्यो आमदार ह्या भागाचो आमदार प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून विरोध, मुख्यमंत्री हाडटा म्हणून विरोध आनी ते तांकां त्रासदायक जाता। कारण हेंच्यांनी केन्ना सत्ता इतली वर्सां भोगलेली पूण ह्या सत्तेच्या काळात अशा पद्धतीचो एकूय प्रोजेक्ट ह्या भागात हाडूंक ना। म्हजो प्रश्न आसा, कित्याक येवना प्रोजेक्ट? आयज जे रस्त्याचें रुंदीकरण जाला ह्या भागात, हेचे पयलीं कित्याक जावंक नासलें? तेन्ना काय सरकार नसलें, तेन्ना काय ह्या गोष्टी नसले आसले, पूण तेंच्या करपाचे तकलेचोच विशय नासलो। तेंच्यांनी विचार करचो की मोरजेतले जे गरीब तेंची म्हाका दिसता अशी एक हे आसा की हे लोक अशेच रावचे, ह्या लोकांचो विकास जावचो न्हू। तेच्या खातीर प्रत्येक जो प्रोजेक्ट जनहिताचो प्रोजेक्ट आसता किंवा खंयचो एक प्रकल्प येता ताका ठरोवन हे लोक विरोध करतात। म्हाका दिसता हेंकां कोण तरी भितरल्यान फायनान्स करतात आणि ते हांगा येवन दुडगूस घालतात। काही विरोधक लोक म्हणा, काही विरोधक जे असते पॉलिटिकल मायलेज घेवपासाठी ह्या ज्या प्रोजेक्टाचो विरोध करतात, हेंकां हेचो म्हणजे पूर्ण अभ्यास ना। हांव पूर्ण म्हणजे तेंचे कांयच अभ्यास करूंक ना। किंबहुना हेंच्यानी ते एकाय पावर पॉयंट प्रेझेंटेशनाक म्हाका दिसता भितरले काही लोक तेंचे चेहरे थंय पयले गेले। हांव स्वता जेन्ना सेक्रेटरीएटान तेंचे पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन दाखयलें तेन्ना हांव अरुण बांदकर, जगन, म्हणजे मोर्जे पंचायतीचे रत्नाकर, संतोष सगळे जाण आसले। त्याच्या नंतर बारसे पंचायतीन पावर पॉयंट प्रेझेंटेशनाक भरपूर लोकांची संख्या आसली, ताका भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो। किंबहुना काही ज्यो त्रुटी खंय दाखोवपाक जाय त्योय लोकांनी सुचयल्यो। फक्त काही पॉलिटिकल मायलेज घेवपा खातीर हेका जो विरोध करतात विरोधक तेंचेर पूर्ण अभ्यास करचो आनी मागीरूच तेका आपली सुचोवणी करची। मराठी राज्य भाषा करात, येता त्या अधिवेशनात कायदो करात नाजाल्यार विधानसभेच्या इलेक्शनाक देवचे पडटले म्हूण धमकी मराठी राज्य भाषा समितीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या। समितीचे सध्या गोंयभर धरणे चल्ल्यात। बुधवारा वास्को धरणे जाले। गोंयांत खंय कोंकणी परस मराठीक वाचक चड, मराठीकूय राजभाषेचो दर्जो दियात। खरं म्हणजे मराठीचा प्रश्न इतका स्वच्छ, शुद्ध आणि स्पष्ट आहे की आंदोलन करायची गरज नाही। हे विनाकारण आम्हाला सरकारनं आंदोलन करायला भाग पाडलेलं आहे। त्यांनी जे आश्वासन दिलेलं आहे ते जर पूर्ण केलं असतं तर हे काहीच करावं लागलं नसतं। गेले 2 वर्ष आम्ही आता आंदोलन करतो आहोत आणि करूया असं ते सांगताय। पण आता हा अंतिम क्षण आलेला आहे। या विधानसभेमध्ये ह्यांनी सरकारनं हे विधेयक आणलंच पाहिजे मराठी राजभाषेचं, अशी आमची ठाम मागणी आहे। कारण याच्यानंतर आणखी अधिवेशन विधानसभेचं होईल की नाही माहीत नाही। कदाचित हे शेवटचं अधिवेशन असेल निवडणुकीपूर्वीचं, आणि म्हणून त्यांनी केली पाहिजे। आणि जर केलं नाही तर या आंदोलनाला वेगवेगळे फाटे फुटतील। आम्हाला निवडणुकीचा सुद्धा पर्याय स्वीकारावा लागेल आणि सरकार विरोधात विनाकारण आम्हाला लढावं लागेल। हे करावं लागू नये म्हणून आमची सरकारकडे प्रार्थना आहे की त्यांनी हे करावं। सरकारने मराठी राजभाषा करावी ही आमची मागणी। आणि इथं कोकणीला राजभाषा केलेली आहे ऑलरेडी, कोकणीला करू द्या ना, आमचा त्याच्याबद्दल काही आक्षेप नाही आहे। कोकणीला असू द्या, पण मराठी राजभाषा झाली पाहिजे। कारण मराठी इथं रुजलेली आहे गोव्यात पोर्तुगीजच्या काळाच्या अगोदरपासून, त्याच्यानंतर पोर्तुगीज काळातसुद्धा आणि आतासुद्धा वर्तमानपत्र किती आहेत बघा तुम्ही मराठीमध्ये। जवळजवळ 11 गोव्यात वर्तमानपत्र आहेत। एक कोकणी वर्तमानपत्र होतं सोनापर्यंत, ते पण बंद झालं। का बंद झालं? कारण जनाधार नाही त्यानं। कोकणीला वास्तविक जनतेचा आधार नाही। एवढं असूनही कोकणी राजभाषा केली गेली, कोणत्या परिस्थितीत केली गेली आपल्याला माहीत आहे। राजकीय दावामुळे इथं कोकणी केलेली गेलेली आहे। त्या अधिवेशनात मराठीचं बिल आणावं त्याने, अशी आमची विनंती आहे। नाही गोंयचें शेतकी धोरण खंय एनिमल हजबंड्री आनी फिशरीज खात्याक लागून आडकलां। धोरणाचो ड्राफ्ट तयार आसा, मात एनिमल हजबंड्री आनी
फिशरीज खात्याचें धोरण तयार नाशिल्ल्यान शेतकी धोरण आडकलां म्हूण शेतकी संचालक उलयला. गोंयांत मेकनायज्ड पद्दतीन भात पीक लायिल्ल्यान पिकावळ बरीच वाडल्या म्हूण शेतकी मंत्री तवडकार सांगता. एक्च्युअली एग्रीकल्चर पॉलिसीचो ड्राफ्ट तयार आसा. फक्त एनिमल हजबंड्री आनी फिशरीज ह्या दोन डिपार्टमेंटाचो ड्राफ्ट तयार न जाल्ल्या कारणान आमी तो क्युम्युलेटीव एग्रीकल्चर पॉलिसी गव्हर्मेंटाक सबमीट केलो ना कमिटी. पूण आतां ती रिकन्स्टिट्यूट करून आमी हें करपाक पळयता की ताजो चेअरमॅन जो आशिल्लो ताका MP म्हणून इलेक्ट केल्ल्या कारणान ताका राजिनामो दिलो. बट तो इलेक्शन 2 वर्सां जाली पूण ताजे मदीं मातशें तें हें जालें न्ही. मॅकनायज्ड पद्दतीन भात पीक लायिल्ल्यान खंय भात पीक बरेंच वाडलां. गोंयच्या शेतकारांक खात्यान 28,761 कृषी कार्डां आनी 20,157 सॉयल हेल्थ कार्डां दिल्यात. भात शेतीमध्ये एक 80-90% ती मेकॅनाइज कशी जावपाक येता ह्या दृश्टीकोन विचार केलो आणि हे करत आमी येता आसतना आज अत्यंत शेवटचा टप्पो म्हणणार की पूर्ण सोविंग करप बियाणे आणि खत बरोबर घालप. आधी आमी म्हणटले नर्सरी करून करतले की ताजो प्रयोग आसा न्ही हालींच पयर आमी करून पळयलो. त्यामुळे आमी म्हणूं येता की भात शेती ही जवळजवळ एक 90% मेकॅनायज पद्दतीन सुरवात जावपाक आसा. कृषी कार्ड जे आसा न्ही सगळ्या शेतकऱ्यांक दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी तातूंत 28,761 कृषी कार्डां आज पर्यंत आमी दिल्ली गेली आसा. आनी ताच्याच बरोबर शेती जर वेवस्थीत करतली जाल्यार प्रत्येक जमनीचो कस जो आसा तो वेगळो आसता. ताची फर्टिलिटी आमकां चॅक करपाची आवश्यकता आसा आनी त्यामुळे शेतकऱ्यांक एक मार्गदर्शन करपाची गरज आसा. त्यामुळे सॉयल हेल्थ कार्ड अशा तरेचो कन्सेप्ट आसा गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सुरवात केलो आनी सादारणशे 20,157 जे आसा न्ही सॉयल हेल्थ कार्ड आतां पर्यंत आसा न्ही आमी शेतकऱ्यांक दिले गेले आसा. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेवया एक विराम.